Friends, good evening and welcome back to my YouTube channel. आता म्हटलं गुड इव्हनिंग किती गावून आज ॲक्च्युली आज ब्लॉग लेट स्टार्ट करता एकदा सकाळचा मातशें बिझी जाल्लो आणि आता आमी येयलो एक कडेन भोंवपाक हिंगा मोठा मोच्छी कितें मोठा ही म्हाका सामकी सारकी ना खबर ना आनी हिंगा आमी एफो आमकां ड्रायव 2.5 hours लागलो म्हाका सामकें पावपाक बरें पयस आहा तें आमगे थिंगसा हिंगा सांजचो बट थिंगसा हिंगा बरो 2 वरां वाट्या 2 वरां वाट्या सात येयला आनी आतां आमी ते भोंवपाक येतेशी आनी तुमकां दाखयता आनी सदांच तुमकां आयचो आमगेलो ब्लॉग लायक जायत आसतो म्हण आनी जर तर तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार एक लायक कराय आनी तुमच्या चॅनलाचेर न्यू जाल्यार सबस्क्रायब मातशें कराय कित्याक जायते सबस्क्रायब करून आसतना ते सबस्क्रायब कराय आनी दवराय ओके सो मेळटा तुमकां मुखार हिंगसर ते गोड्या बी रायड करता दिताय गोड्या रायड म्हणून तांकां पयशे भरपूर घेताय ते ते गोडेचंय तुमी फाटल्यान दिसली पडटा आसता तुमकां गोडो चयला जस्ट बहुत राहता है कोण आहे ना दुसऱ्या गेला इतका आणि तो इथे याची चर्च चर्च हिंगा आणि ते साइड आखी सिटी आहा ती तुमकां हो हेलिकॉप्टर जावंचंय तो हेलिकॉप्टर ने आता देव लायो न्ही एमर्जन्सी हेलिकॉप्टर एमर्जन्सी तो मातशें तो काउंटरींग कितें तरी जालां कोणा सो तेका लागून येयलो तो आतां आनी वचपा आतां रोकडो आतां आतां आमी हेजे वयताय आनी एक सायडी हें वयताय आनी आतां आमी येयलाय भोंवपाक इटली आहाय आतां आनी आतां ती स्लायड आसात चोय ती अशें करून आतां ती ट्राय करपाक ते ऊंच गेलो आहाय आनी ते फाटले आतां वयता आतां आमी ते ऊंच वयताय आमी हिंगा फाटल्या वेदर ते सामकें ऊंच दोंगराचेर आहाय तेशें वचपा आमी आतां एक्चुली हांव पयली पाट करता म्हाकाय खबर ना ते येताय ते केसो येताय ते केसो येताय ते आता आमी सद्या हिंगा वयताय ऑटोमॅटीक आनी तुका मागीर थिंगसा वयर सांगून येता ते हा फास्ट स्लो करपाक आनी येताय ते सायडी ते जिपे वयताय केसो वयताय ते न्ही आतां बरें दोंगराचें वयताय दाखयत तुमकां आनी एक्चुली सांगपा म्हळ्यार ना आज हें हांव पयली पाट करता तेंय जाता आतां फर्स्ट टायम हांवें ट्राय करता हें हांवें केन्ना ट्राय करूं ना तेणें म्हाका एक्सप्लेन केला मातशा हेजेर फास्ट वचपा जाय जाल्यार फास्ट बट हांव न्ही स्लो वयतलो आमचें कितें जालें जाल्यार आमी कोण चयता हिंगा तेंका कितें जालें जाल्यार तेंका चोवपाक आमी सगलीं आहाय आमी हिंगा धांव भाडाय करूंक पडटाय सो लेट्स सी वयताय आतां मुखार साइड ये बरं येताय ट्रेनी आवाज असा बरं येता आनी खटाक खटाक का ना ट्रेनी आवाज असा बरं येता खटाक 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 सो आता वतय पावत येयला हांवूच आनी एक्चुली न्ही बरी व्हडली आहा मरे म्हाका ती धाकली आहा दिसली इथून मुखार आनी एक वयताय आनी थंय सायडीन वचपाक ती वेग वचपाक सकल आमी आतां भरपूर टॉपार आहाय तुमचे कडेन चले पडटा थंय सायडीन आम सामकें टॉपार आहाय बरें वच आमी आतां दोंगर चडचोय सकल सावन तो उण्यामो बायकार उण्यामो आसतलो Odora do gór चढलो आता हांवूच
सो चया आता येयलो आमी गेलो टर्न आता हांव वयता आनी तुमकां सोमतो सकयल मेळटा ओके कित्याक हिंगा आतां म्हाका ड्रायव्ह करूंक जाय सांगू तुमकां आतां आतां नको ती परत येताय तें 2 फाट केलो मुसा म्हणजे एक फाट असो हालत काबार जाली तशी घुंवलो मुसात छिंड बरें फास्ट वयता आनी ब्रेक तेंगे एश कोन्न ब्रेक कंट्रोल आहा तो मारलो आनी एश कोन्न झटको पडटा सा छिंग छिंग सा झटको पडटा सामको सा बरें व्हडलें आहा ती म्हणजे तकली मातसो घुंवपाक लागली शाद आतां ती दुसरी फाट येता आतां कितें करता आतां ब्रेक बांदून वता सकाळ वयता तें ती कितें आनी फाटल्यान वचपा पडटा फाटल्यान आनी झापून आमकां येताय तुका अशें करून 200-250 मिटराचेर रोखडे आनी फाटल्यान येयत रावताय झापून व्यू ते हिंग म्हळ्यार दिसा अशें कोन्न जीव सामको आसा थंड जालो सामको लायक अशें कोन्न थंड हिंगा वेदर हिंगा तुका हिंगा वत ना आतां हिंगा टायम जाला आनी देड जालो हा टायम पूण दीस ना न्ही कित्याक थंय ती खूब आसा दोंगरा भितर आतां थिंगा वचपाक येता म्हाका खबर ना आतां म्हणून येतना पासून आमी खुपा भितरतल्यान येयले एक कडेन खुपा भितरतल्यान येयले खूब हाल जाले पंदा आख्खो फॉग सामको गाडी आतां येता येवूच आनी कडेन आनी एक टायम आनी मागीर वचपाचें दुसरे कडेन थंय आनी वयता आनी एक फावट मेळटा तुमकां मागीर सकयल ते आमकां वयर पावत येयलो तूं मोठो हेचें दाखयलो मुगो आजी न्ही आतां तें थर्ड टायम खंय 3 फाटी खंय आनी आतां तें तिसरी फाटी मुचयता अरे देवा म्हज्या सांगलेलें हांव वचना रे पुरो म्हणून म्हजी तकली कितें जाता म्हणून नो 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 आनी एक फाटी लास्ट फाटी खंय आनी हातला आतां ही पाटी जाल्यार सा स्लो वयता कित्याक ती 3 कडेन सामकें अशें टर्न सामको अशें जाप अशें बँड जाता बारबर बँड जाता आनी झूम कळटा थिंगा ब्रेक पाचो मार जाल्यार थिंगा तकली सिंड एस जाता सिंड जाता आमकां एस जाता सिंड सो ती घोवलेल्या भाशेन जाता सो तशें जाता सो ताका लागून मातशें म्हाका प्रॉब्लम जाता चलो केसो येता तें हिंग एक कडेन बरो टर्न जाता हिंगा जाप सो तिसरे फाटी वयता आनी मातशें आनी सांगता का आनी केसो येना म्हाका सो थंय ते सिटी हांगा थंय वयता हिंग मुखार न्ही आतां हांव फर्स्ट आसलोलो ते मुखार आनी लोक आहाय ते स्लो वयताय सो ताका लागून हांव ते स्लो वयता केसो ये पडटा ते साशी आयली बरोबर म्हाका आतां ती आयली जालें आतां एंड थँक्स एंड ते एंडिंग थंय हो व्यू चॅक कराय आतां आमी हे ते सिटी सायड आहाय आमी आतां ही सिटी आनी हांव आहलो तेन्ना आतां ते सायडीन बट हे सायडीन रायट आहलो मागीर ते ही ती झीप लायन आसा दिसता पडटा मुगो त्यो ते सायडीन थिंगा आहलो आमी आतां त्या दोंगराचेर आहलो आमी थिंगा वच आतां ते सकयल देंवन येयले आमगे आयचे दिसाचें जेवण थंय दिलां पिझ्झा आनी कोकोकोला आज आमगेलें हेंचें जेवण आनी हें जेवण ना म्हाका आज पिझ्झा खायन पोट भरपाचें तुमकां सांगू हांव म्हाका हे सोलो पळय कडकड खाता न्ही आनी सोली पळय शी सुड्डलो आसा म्हाका सोली शी खाता सामकी कोणें अशें करून ब्लँकेट 3 ब्लँकेट दिले आसा ओगी बरें घेवन सा भितर पांगरोन न्हिदताय ते खूश मारून तशें करून न्हिदपा बरो जाल्लो हांवें गेली केसो शी आतां म्हाका पयलीं सांगलो जाल्यार जॅकेट तरी घेवन येतालो म्हाका सांगोन ना हिंगा तें म्हणून अशें करून दोंगराचेर वयताय म्हणून दोंगराचेर वयताय म्हणून कळ्ळो जाल्यार हांव पयलो आमगेली जॅकेट आनी घातालो गाडयांक हांवें धुतालो सामकें आतां हिंगशी खाता जायना पळय आतां हिंग बसून नासलो बसून आसलें आनी चड खाता ताका लागून ते बेश्टे आतां 2 रावंड मारता आनी तो कितें मातशें चल्ल्या तरी चिंतूंक जायना चलो तो बेश्टो रावंड मारता मातशें गरमेक लागून नाल्यार शी चड खाता कितल्यांक गार वचपा तेंय खबर ना म्हाका आनी आतां टायम जालो 5:30 आनी एक वरान म्हळ्यार हिंग आसा अशें करून कळू जावपाक गो थिंगा सुस्तें सो आतां आमी आतां येयले थिंगसान पावला आतां घरा ते आतां पावला आनी फाल्यां लागली 2 वरां आनी ते उणें न्ही 1
115 किलोमीटर आहलेले 115 113 अशी किलोमीटर आहलेले वचपाक ह्या पाशेन आहलेले. सो आतां तो वचून येला आनी आतां म्हणजे झाडांचो पायलो ना सकाळ कोंबडू पावस पडटा न्ही सो तेजे ते मोडले पावसाचे ते टोमाट घालो म्हगेली काडून जाय हाल काडपा ती हाल काडटलो आतां ते येयला आनी आतां चोवपाचें वयता सकयल मागीर मेळटा तुमकां. सो ते हांव आतां न्हांवन बी आतां समजा जेन येयलो आनी म्हणल्यार आज गेलो थिंगा सामकी मार्क्सा थिंगा तुमकां सांगता चोय मार्क्सा सगलो कडकड आयले थिंगा आतां ते मातशें स्पार्किंग मारपा लागोली थंडेची सो आतां समती शॉरप येता आतां सो आतां जेवली आज शॉरप येता थोडीशी जाली शॉरप पासून म्हाका काबार जाली ती दिशा ती घेता न्हिदता सांगतो आनी ते थिंगसा मागीर आमी थिंगा सिटींग गेल्ली थिंगा सिटी आनी चड भोंवपा थिंगा पावस पडटालो सो पावस पडसो ते कितें जातालो लायक आमी वयर टॉपार आहलो न्ही सो त्यो आख्खो तो पावस बरो अशें पावस म्हळ्यार तशें फोगेच पडटालो आख्खो सो थिंगा अशें करून मोबायल भायर काडलो जाल्यार आख्खो असो बिस्तोले जातालो सो ताका लागून थिंगा आनी चड काडून आनी थिंगा अशें करून लूट भरपा लागले लोक चड अशें करून भोंवपा लोक भरपूर येताय थिंगा अशें करून सो ताका लागून हांवें मागीर थिंगा आनी चड कांय दाखोवपा वचूना आनी थिंगा कितें दाखोवपा मेळ्ळो तितलें हांवें तुमकां दाखयलां कित्याक थिंगा आनी हांव चड वचना थिंगा बसून रावलो कित्याक म्हाका शीं जाताली मातशें थिंगा रावंड मारलें आनी थिंगा बसून रावलो ती आनी ती ऊंच वयताली ती ऊंच गेल्यार आनी शीं जाताली सो ताका लागून आनी थिंगा गेलो ना सो आतां हांव वयता थंय न्हिदपा आनी सजमता तुमकां आमगेलो विडियो लायक जालो आसता आनी जर तुमकां आमगेलो विडियो लायक जालो एक लायक कराय चॅनल लायक सब्सक्रायब कराय सो मेळ्या नेक्स्ट विडियो टिल देन पीस एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट.